आम्ही त्यांच्याकडे डिस्कस केले, त्यांना दाखयले, फोटोग्राफ्स दाखयले, व्हिडिओज दाखयले आमचे काल जे केल्ले ते, आनी तांकां कंप्लेंट केला. आनी सरप्रायझींग म्हटल्यार आमकां तेंच्या कडल्यान आयकपाक जी गजाल येयली ती एक शॉकिंग गजाल जाली. ती म्हटल्यार ते म्हणटा की अशे कंप्लेंट्स आमकां येता आनी त्या स्ट्रेचाचेर तांकां 40,000 वयर कंप्लेंट्स येयला म्हणून. पूण ते मागीर ते म्हणटा आमी FIR फायल करतात, आमी कोर्टान वयतात, मागीर काय जायना. म्हटल्यार हो जो कायदो आसा, आतां हो कायदो TCPचो कायदो आसा, हो TCPचो कायदो तुतलेस आसा कसो आमकां तरी दिसता. ह्या TCP कायद्यान बदल जाय, हें जर राखपाक जाय. कित्याक जेन्ना थंय ऑफिसर, टॉप ऑफिसर म्हणटा, चीफ टावन प्लॅनर म्हणटा की आमी काय करपाक शकना, म्हटल्यार एक शॉकिंग गजाल. एक लँड फिलिंग जाता, एक हिल कटिंग जाता आनी फुडें फक्त ते थंय गाडयो कितें आसल्यार सीज करतले, कंप्लेंट फायल करतले आनी तेच्या फुडें कांयच जायना. कोणाक पनिशमेंट जावपाक जाय ते पनिशमेंट जायना, लँड रिक्लेम जावपाक जाय ती लँड रिक्लेम जायना. आतां ह्या मॅटरान तांकां आमी इतलेंच सांगलें की तुमी आमकां एक्शन जाय. आतां ऑलरेडी थंयसर सायडीचेर तेंच्यांनी फ्लायिंग स्क्वॉडाच्या ऑफिसरांक धाडलेले आसा, ते आतां थंय आसा, आमी थंय वयतले. पूण आमी हे डिपार्टमेंटाक इतलेंच सांगलां की हे डिपार्टमेंट जे आसा ते फुडले वर्स, जानेवारीचे वर्स आसा, ते एंटायर 1 year रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या टार्गेटाचेर हे डिपार्टमेंट आसतले. ते मागीर 6 meter रोड नासतना बिल्डिंगेक कन्स्ट्रक्शन दिवपाचें जावं, नाजाल्यार शेतां पुरोवन, नाजाल्यार लँड फिलिंग हे हिल कटिंग करून घरां बांदपाचे, झोपडपट्टी बांदपाचे, नाजाल्यार दुकानां बांदपाचे, वॉटेवर हे सगळे गजाली आमी तेंच्या फुडें हाडटले. ऑलरेडी आमी तांकां म्हापसा गिरी हायवेचेर जे लँड फिलिंग जाता ते दाखयलां, काणकापर्रा जाता ते दाखयलां, काल बोरये हिल कटिंग जाला ते दाखयलां, कोलवाळे झोपडपट्टीन थंयसर हितून कोमदाद लँडान रोड केला तो दाखयला. हे सगळें आमी तेंच्या नजरेक हाडून दिलां. अशे कितलेशेच गजाली आज चालू आसा. आतां हें जे लॅटर आसा आमी ऑलमोस्ट कितले 24 जाणांक आमी हें करपाचें आसा कंप्लेंट. हेतून डिफरंट डिपार्टमेंट म्हणजे जे मनीस रिस्पॉन्सिबल आसा हिल कटिंगेक आनी लँड फिलिंगेक, ते सगळ्यांक आमी करपाचें आसा. भितर आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतले, भितर कलेक्टर आसतलो, भितर तलाटी आसतलो, सरपंच आसतलो, लँड रेव्हेन्यू आसतलो, बायोडायवर्सिटी आसतलो, कितलेशेच भितर मागीर गव्हर्नर आसतलो. बिकॉज गव्हर्नर हो एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो कावन्सील आसा पळय तेचो चेअरमॅन आसा. सो तेकाय मेळोन आमी हे सगळे तेंच्या नजरेन हाडटले. कित्याक आयज पासून आमचो जो नेचर, आमचो जे लँड आसा, आमची जी शेतां आसा ती जी प्रोटेक्ट करपाक जाय ती जाल्ली ना. स्पेशली आमी ZAOकूय मेळटले. कित्याक हितून जो सद्या सुशेगाद कोण आसा जाल्यार झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा ना डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आसा. कित्याक शेतां जितली कमी जाता तितलो तेंचें काम कमी जाता. सो शेतां जेन्ना पुरयता तेन्ना तेच्या कडल्यान कसली कंप्लेंट वचना कोणा कडेन. ही डिपार्टमेंटां वांगडा मेळोन काम करिना. आमी तांकां इतलेंच सांगलें की तुमी वांगडा मेळोन कित्याक काम करिना. बायोडायवर्सिटी बोर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लँड रेव्हेन्यू हे सगळे तुमी वांगडा मेळोन कित्याक काम करिना. तुमी हेच्या वयलो बॉल तेचेर येता, तो बॉल काडटा, दुसऱ्या हितून घालता, सगळे काडून बॉल पास करिता. सो हें जावपाक जायना. तांकां सांगलेलें आसा एमेंडमेंट जे करपाक जाय. आमी मिनिस्टराक हांवें पर्सनली विश्वजीत राणेक फोन केलो. तेका हांवें सांगलें की ह्या मॅटरान तुवें पडपाक जाय आनी हे मॅटर तुवें सॉल्व करपाक जाय. कित्याक हो मॅटर फक्त मेरशेचो ना. तें जर थंय पुरयलें जाल्यार ऑलमोस्ट पणजी सगळी बुडपाची शक्यता आहा. ऑलरेडी अटल सेतू वयल्यान जेन्ना तुमी मेरशे सायडीन येता तेन्ना थंयसर पावसान तुमी पळयता अटल सेतू सकयल तो रोड बुडटा. आनी तो रोड बुडात आनी जर ते कंटिन्यू उरले जाल्यार ते पणजेक कनेक्ट आसा. आनी पणजे सामकी लो लायिंग एरिया आसा. सो ही एंटायर पणजेक उदका पोना येवपाक टायम लागपाचो ना. म्हटल्यार 12 म्हयने हांगा उदक आसतलें. ज्या जाग्यार आमी हांगा पाट्यार आसा हांगा तुमी पळयता पावसान कितें हालत जाता ती. सो हें डिस्ट्रक्शन थांबोवपाक लागून हांवें स्पेशली फर्स्ट टायम हांवें विश्वजीत राणेक मिनिस्टराक फोन केला. तेका हांवें रिक्वेस्ट केला की हें जावपाक जाय. तेणी हांगा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ऑफिसान तांकां ऑफिसरांक फोन करून तेणेंय सांगलां की हेचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. पूण आमी रावतले. मिनिस्टर खंयच्या लेवलाचेर एक्शन घेतलो तो सध्या बरो ना खंय. तो जेन्ना येतलो आमी तेजे कडेन मिटींग घेतले. हेतून कितें कायद्यान दुरुस्ती करपाक जाय ती कायद्यान दुरुस्ती. आमचो MLA आसा, MLAच्या थ्रू अमेंडमेंट्स आमी घालतले. ह्या फावटी अमेंडमेंट्स घालपाक आमकां मेळचे ना. कित्याक तेंच्यांनी भिवन फक्त 4 दिसाची असेंब्ली दवरलेली आसा. पूण नेक्स्ट टायम 100% घालतले.